स्पुरा मोगाच्या रसनारा भेटैता बलिदान सर्वे स्पुरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधन विविध कुचमात थांबून विविध गेणी घेऊन भावार्थान एक पोटल्या काळजांनी एक जाऊन मौनानी आराधून सौम्या तुका वंदिता सर्वे स्पोरा मोगाच्या रसनारा भेटैता बलिदान सर्वे स्पोरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधन. आयच्या मिसाची तेसावा आपल्या जल्मा दिसा देवाक अर्गां जावं नोवेल जॅक्सन डिकोस्ट मिस्तिता तसेच आपल्या जल्मा दिसा देवाक अर्गां जावन फेल्से पायस मिस्तिता आपल्या काजराच्या 27 वर्सांच्या उगडासा खातीर देवाक अर्गां जावन अँटनी रोनाल्ड आनी मारिया फर्नांडीस मिसान दितात. देवाक अर्गां जावन पिया रोड्रिगास देवाक अर्गां जावन सिप्रियन मस्करानास आनी कुटुंब देवाक अर्गां जावन संतोष डिसोजा देवाक अर्गां जावन विन्सेंट जोसेफ आनी जोस्फिन पिरेरा देवाक अर्गां जावन क्लिफोर्ड फर्नांडीस आनी कुटुंब देवाक अर्गां जावन लविना सल्दाना देवाक अर्गां जावन मेजी डिसोजा मिसान दितात. बाळूक जेजूक अर्गां जावन आविला आनी आवीन मीस दितात. विन्सेंट आविला आनी आवीन हांच्या तेसावां खातीर विन्सेंट लोब आनी कुटुंब मीस दिता. डॉमिनिका आनी सेवरीन डिसोजा हांच्या उत्म्या खातीर डिसोजा कुटुंब मीस दिता. विन्सेंट ब्रॅग्स ताच्या पयल्या मरणाच्या उगडासा खातीर देवाक अर्गां जावन हेलेन ब्रॅग्स आनी कुटुंब मीस दिता. मेर्सीन आनी मॅन्युअलांच्या उत्म्या खातीर सोफिया आनी डॉमिनीक सल्दाना मिसान दितात. रॉकी वास हाच्या उत्म्या खातीर पावलीन वास आनी कुटुंब सिद्धाकट्टे मीस दितात. चार्ल्स डिसोजा हाच्या उत्म्या खातीर अमिता आनी कुटुंब मीस दितात. चार्ल्स सिल्वेस्टर सल्दाना हाच्या उत्म्या खातीर फेल्सी सल्दाना आनी कुटुंब मीस दितात. सेलिन पिरेरा हाच्या 3ऱ्या वर्साच्या मरणाच्या उगडासाक मीस दितात रिमा पिरेरा. एवलिन आनी पॉल पिंटो हांच्या उत्म्या खातीर दीपा पिंटो मीस दिता. एलियास नवीन मेल्विन डिसोजा हांच्या उत्म्या खातीर आयरीन आनी विनोद डिसोजा मीस दितात. अरुण हाच्या उत्म्या खातीर किरण आनी आमार मीस दितात. ही सगळी तेसावां खातीर ह्या मिसाळ आमी मागया. तशेंच आमची तेसावां जेजू मुखार दवरया आनी ताचो आदार आमी ह्या मिसाळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आज आमी सद्या काळाचो 21वावो आयतार संभ्रमता. आयच्या मिसाची लितुर्जी आयची वाचपां आमकां सोम्योचो अणभोग जोडूंक आपोवण दितात. खरो अणभोग एक श्रेश्ठ गुरू म्हणटात जाणारी. एकलो मनीस बरो या वायट म्हूण समजूं येता जाल्यार ताजो अणभोग आमकां आसजय. केदळे एका मनशाच्या सांगातपणांत आमी जियेता तो त्या मनशाक आमी समजोवंक शकता. नांतर ताका मनशाची सारकी आमकां समजून येनात जाल्यार ताजो अणभोग आमकां जायना. जेजूक खरेपणी समजल्लो भगवंत पेद्रू आज जेजून ताका सवाल विचारला वेळार तो म्हणटा, तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून. जेजून हे सवाल तांचे लागीं विचारले. लोक म्हाका कितें म्हणटात म्हणून पयले सवाल विचारल्याक लोकांनी विविध तांकां जापी दिली. पूण उपरांत आपल्या शिष्यांक ताणें विचारल्या वेळार पेद्रू म्हणालो, तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आज हेच सवाल जेजू म्हाका आनी तुका विचारता, हांव तुका कोण जावन आसा. आनी हाका जबाब आमी हर एकल्यानी दिवंक आसा.
जेजूचो खरो अणभव आमकां जाला तर जाल्यार ताची वळख आमकां खंडी जावन मेळटा. मात्र न्ही तो निजा की देव म्हजो सोडवणदार म्हजो रचणार म्हूण सांगूंक हांव तयार आसा. पूण ताची खरी वळख म्हाका ना तर जाल्यार अणभव म्हाका ना तर जाल्यार खंडीत जावन ताच्या सवालाक म्हजे लागीं जाप आसची ना. तरी एक घडी मोगाच्या बाबा भयण्यांनो, एमिसाचें बलिदान पेटोवच्या पयलें आमचे अंतस्करणाची तणकी आमी करया. आमी सगळीं पातकी जायते फावटी आमी मिसा करता, मागणें करता, तरी की जेजूची खरी वळख ताजो अणभव आमकां ना. एमिसाचें बलिदान पेटोवच्या पयलें ह्या आमच्या पातकाचे आमी काळजंतावन दूख धरया. देवा लागचें बक्षेने मागून एमिसाचें बलिदान फावो ते करी पेटोवच्या खातीर आमची काळजां आनी आमची मनां आमी आयती करया. हांव पातकी सद्गुरुदेवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो वेवसाय सांगता, मनान चिंतून थंडावळ सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून भगवंतान संकार दिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सोरप्रदा देव आमची काकूट करून आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया करता आम्ही तुका देव वाचता तुझ्या तर वैभवा पासो आम्ही तुका वाखणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच तुका सोमिया देवाचे शेगे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर. तू बापाच्या म्हज्या भोसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाली देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूं
आनी जे तूं आमकां बसयता ताची आशा धरून बोळेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळटल्या सुखाचेर आमची काळजां चीर करून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो दे तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवटकी चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. शेबनाक रावळेऱ्याच्या कारभार्याक दळबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव तुका तुज्या हुद्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो. आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो. हांव ताका तुजो दगलो नसयतलो, तुजो कमर बांद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातीन दितलो. तो जेरुजालेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक एक बापूय जातलो. हांव ताच्या बुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो. तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना. तो दामतलो आनी कोणूच उगडचो ना. एक कुंडो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें शिवासन जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजो मोग सर्वेस पोरासस सांबाळटा. तुज्या हातांची कृत्या तूं विसरनाका. तुजो मोग सर्वेस पोरासस सांबाळटा. तुज्या हातांची कृत्या तूं विसरनाका. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्पोरा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सस्तांग नमस्कार करता. तुजो मोग सर्वेस पोरासस सांबाळटा. तुज्या हातांची कृत्या तूं विसरनाका. तूं बरो आनी विश्वासी, सगळ्यां प्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळी गायता. तुका उलो मारलेल्या वेळी तुवें म्हाका कान दिले. म्हजे काळेज गडकन म्हाका धैर्यान भरलो. तुजो मोग सर्वेस पोरासस सांबाळटा. तुज्या हातांची कृत्या तूं विसरनाका. सर्वेस्पोर करोस मावना तरी कावत्यांचे तो दीस घालता. पूण गर्विश्ट्यांची वळख तो पयसावून धरता. तुजो मोग सर्वेस्पोरा ससनाक बाळता. तुज्या हातांची कृत्या तूं विसरनाका. तुजो मोग सर्वेस्पोरासस सांबाळटा. तुज्या हातांची कृत्या तूं विसरनाका. तुजो मोग सर्वेस्पोरासस सांबाळटा.
तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका. Alleluia, सर्वे स्पोराक जय जय. Alleluia, सर्वे स्पोराक जय जय. सर्वे स्पोराक जय जय. सर्वे स्पोराक जय जय. Alleluia, सर्वे स्पोराक जय जय. पेद्रू वा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. Alleluia, सर्वे स्पोराक जय जय. Alleluia, सर्वे स्पोराक जय जय. सर्वे स्पोराक जय जय. सर्वे स्पोराक जय जय. Alleluia, सर्वे स्पोराक जय जय. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. भगवान मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसुया. उपरांत सेझराया फिलिप्पी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिष्या लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदतार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरमिया वा प्रवादी पैकी एकलो म्हणटात. तो वळू जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमा पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो वळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणय मनशान न्हय, बागार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गीं आडवरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकय सांगिनाय म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आयची वाचपां आमी आयकली आनी भोव अपुरबायेचो संदेश ह्या वाचपांनी आज आमकां मेळटा. प्रत्येक जणाचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे ते आमचे लागीं सवाल विचारता, जेजू म्हाका कोण जावन आसा आनी तो खंयसर मेळटा म्हणलें सवाल आमच्या मुखार आज आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूची वळख आमकां कशी जाता आनी कशी ती मेळटा? खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांनी आमी ल्हानपण व्हड जावन वाडटा आसतना आमच्या कुटुंबांनी पयली वळख जेजूची आमकां मेळटा. आमची वडिलां आमकां ल्हानपणानूच जेजू विशयान शिकयतात आनी भावार्थां वाडोवंक ते आमकां आदार दितात. अशें जेजूची वळख आमच्या घरांनीच आमकां सुरवेर मेळटा. उपरांत जेजूची वळख आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. आमी देवाचें उतर वाचता आसतना तसो जेजूच आमच्या लागीं उलयता, तो आमच्या लागीं संवाद करता आनी अशें पवित्र पुस्तकांत जेजू आमकां मेळटा, ताची वळख आमकां जाता. आनी तिसऱ्यान आमी मागणी करता आसतना आमी सांगता, मागणी करता आसतना जेजू आमच्या सांगाता येता, आमच्या सांगाता तो हजार जाता आनी आमी ताका वळखूंक शकता. अशें विविध संदर्भांनी जेजू आपणाकच आमकां उगडापे करूनच आसा. तरी की जायत्या जाणांक आमकां जेजू कोण, तो म्हाका कितें जावन आसा म्हळें सवाल आणकी आमच्या मुखार आसूंक पुरो. आमकां सारकी वळख ताची वळख आणकी ना जावंक पुरो.
एक ल्हानशी काणी अशी आसा. एक फावटी एका आवयन आपल्या धाकटुल्या भुरग्याक पयले फावटी दोतोरच्या क्लासीक धाडले. दोतोनी गेल्ले भुरगे दोतोनीची क्लास जावन घरा फाटी येता आसतना रडूनच फाटी आयलें खंय. तो ताची आवय म्हणटा तुका कितें जालें, तुका कोणी म्हणे मारलें गी, या कितें तूं दांटून वाटेर पडलें गी, या कितें जालें, कित्याक तूं रडताय. तो भुरगें मुस्कारून आपल्या दुकान पासून आपल्या आवय लागीं म्हणालें की मम्मी आज हांव क्लासीक गेल्ल्या वेळार त्या टिचरीन जेजू कोण, तो खंय आसा अशी जायतीं सवालां विचारली. तो जेजू कोण म्हूण हांवें पळोवंक ना मम्मी, तो खंय आसा म्हूण म्हाका गोत्तू ना. देखून आनी मुखार हांव दोतोरी वचना म्हूण परत्या रडलें. वय मोगाच्या भावा भयण्यानो, जायते फावटी आमकां अशेंच जालां आसतलें. आमी ल्हानतावन मागण्या मुखांत्र पवित्र पुस्तकां मुखांत्र ह्या विविध संदर्भांनी जेजू विशयी आयकलां आनी जायते फावटी आमी विसाक गेल्या मागण्याक गेल्या. तरी की जेजू कोण, म्हाका तो कितें जावन आसा म्हणल्यार खरी जाणवाय या खरी वळख या खरो अणभव आमकां जायत्यांक जावन आसतलो. जेजूच्या काळार अशेंच घडलें. आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजूचे 3 वर्सांचे मिसांव संपवून आयिल्ले आनी ताणें जायतीं बरीं कामां लोकां थंय केल्लीं. सर्गींच्या राजा विशयान तो उलयलो, तांकां जायत्यांक ताणें बरें केल्लें. तरी की जायत्यांक वळख नातलें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां आज सांगता. वय असलेच आमकां समेस्तांक जायते फावटी जाता. तो जेजू आज हे सवाल म्हाका तुका विचारता आनी ताका वळखचें कशें. आज आमी सगळीं हांगासर मिसाक आयल्या, मिसांत आमी वांटो घेतला. जेजू हांगासर आमकां मेळटा. पयल्यान पयलें आमी इगर्जेंत ह्या देव तेंपलांत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तो आमच्या सांगाता आसा. मातेवचो वाजेर 18वा स्वर 20वी वळ म्हणटा खंयसर 2 या 3 जण म्हज्या नांवे सांगाता मेळटात तांच्या मदकांत हांव आसा म्हूण जेजून सांगला. आनी जायत्यांक असलो अणभव जाला. सांगाता म्हण मागणें करता आसतना देवाचो आत्मो तांचेर आयला आनी जेजू कोण म्हूण तांकां ताची वळख मेळ्ळ्या. केवळ बावरत्या मात्र न्ही, आण बावरत्यांकी असो अणभव जाला. तर जेजू आमकां इगर्जेंत खंडी जावन मेळटा, ताजो अणभव आमकां ताचो जाता. दुसऱ्यान आमकां देवाचें उतरां जसो तो आमकां मेळटा, तो आमकां उगडापें करता. देवाचें उतर आमी वाचता आसतना तो आमच्या लागीं उलयता आनी आमकां ताजो अणभव जावंक आराम जाता. आमी पवित्र पुस्तक वाचलें तर जाल्यार लुकाचो अंजेल 10वा स्वर 16वी वळ म्हणटा कोण तुका आयकता तो म्हाका आयकता म्हणटा जेजू. पळय देवाचें उतर आमी वाचता आसतना देवाचें उतर आमी सांगता आसतना ताका चीत दिवन आमी कान दिलें तर तो जेजू आमच्या लागीं थोडें उलोवचें आमकां आयकता. ह्या मावसाच्या वाटेर 2 जाण जेजूचे शिश्य बेजारायन पळोवन करना आसतना तांचे मदगास वाट सुरो म्हणजे जेजू हजार जालो आनी तांचे लागीं देवाचें उतर उलयता आसतना तांकां हांवें भोगलें. कितें तांकां भोगताले. उपरांत ते म्हणटाले तूं आमच्या लागीं उलयतना आमकां कितें भोगतालें न्हय गे. वय देवाचें उतर सांगता आसतना देव आमच्या लागीं उलयता म्हळ्यार आमकां भोगता, ताजो अणभव आमकां जाता. आनी तिसऱ्यान हे गरजेन आमकां देवाचो अणभव जावचो एवकारिस्तांत. जेजू ताचेंच मांस आनी रगत आमकां आमच्या आत्म्याचें खाण जावन तो दिता. आनी अशें दिल्ल्या वेळार ताका आमी शेवता आसतना तसो जेजू आमचे येता आनी आमी ताचे येता आनी ताजो अणभव आमकां हर एकल्याक जाता. जुवांचो वांजेल 6वा स्वरांत सगळ्या आवास्वर आमकां हाचे विशयान बरोवन गेला. आनी तो आमकां म्हणटा कोण म्हाका सवता कोण म्हाका पियेता ताचे ती हांव रावता आनी तो म्हजे थंय रावता म्हणटा जेजू. असो अणभव ह्या मिसावळार आमकां जाता. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी मिसाक आयिल्ल्या वेळार इगर्जेंत आमी सांगाता मेळ्ळ्या वेळार देवाचें उतर वाचता आसतना ताका स्विकार करता आसतना तसो अणभव आमकां जाता. तो जाल्यार उरल्या स्वदेशान आमी घरा आसतना ताजो अणभव आमकां जाता. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसा द्वारे जायते आमकां मिसाक येवंक जायना. तो तसो अणभव आमकां कसो जावचो. खंडीत जावन हाचो अणभव केवळ इगर्जेंत मात न्ही, आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांत ताजो अणभव आमकां जाता, ताची वळख आमकां मेळटा. कुटुंबांत आमी सांगाता मागण्याक मेळिल्ल्या वेळार दिसाक 2 या 3 फावटी सकाळीं दनपरां संजेर आमी मागण्याक मेळटा, मागणें करता आनी सांगाता मेळ्ळ्या वेळार देवाचो आत्मोच जेजूक आमकां उगडापें करता. मातेवचो वांजेल 18वा स्वर 20 वळ म्हणटा सांगाता तुमी मेळिल्ल्या वेळार हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणटा जेजू. दुसऱ्यान आमी हेरांच्या गरजांनी पावतना प्रत्येक जण ह्या दिसांनी जायतलो गरजेंत आसा. कोरोना व्हायरसा द्वारे मस्त लोक कश्टाक वळख जाला, मस्त लोक एकसुरो जाला, मस्त लोकांक बिडार ना जाला, मस्त लोक विविध गरजांनी वळवळटा. ह्या संदर्भार आमी तांकां सांगात दिता आसतना तांच्या गरजेन आमी पावता आसतना तांकां आमी बरें उलयता आसतना आमच्या मारिफत जेजू तांकां मेळटा, तांकां भेटता. जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 25वा आवास्वार 6वी वळ म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी कितें केलें
म्हाकाच तुमी केलें. वय हेरांक आमी पावता आसतना तांच्या गरजेक आमी मेळटा आसतना तांकां आधार दिता आसतना तोच जेजू आमचे मेरेपास हेरांक मेळटा आनी तांचे मेरेपास आमकां तो मेळटा. अशें जेजूची वळख ताची भेट ताचो अणभव आमकां आमच्या घरांनी खंडीत जावन जाता. तिसऱ्यान आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कश्ट आसतना संकश्ट वळख जाल्ल्या वेळार जेजू आमकां भोव लागशिल्ल्यान आसा. माथ्यो असो वंजेर 11 ओळ 28-29 म्हणटा, कश्ट येतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे जू सुलाभ म्हजें वजें हाडू म्हणटा जेजू. कश्टांत आमी देवाक उलो मारता आसतना आमचे बोगलेकच तो आसा, आमकां तो आधार दिता आनी आमी सांगता तो रावता. वय मोगाच्या भावा भयण्यानो, जायत्या जाणांक असो अणभव जाला. जायत्या कश्टां वेळार संकश्टा वेळार ताणें देवाक उलो मारतना देवाचो थाळो थोड्यांक आयकला, थोड्यांक देवूच तांच्या बोगल्याक आसता तांकां बोगला. मादर तेरेसा कलकत्ताची हेरांच्या गरजांनी पावतना कश्टांक आधार दिता आसतना तांकां देवाचो अणभव जाल्लो. अशें आमकांय कश्टा वेळार देवाचो अणभव जाता. तर मोगाच्या भावा भयणानो, जेजू आमच्या मदेगांत आसा. ताका आमी सोडून वचोचें म्हणून ना. 2000 वर्सां आदीं तो आसलो देखून आमी 2000 वर्सां फाटीं वचोचें म्हणून ना. हर एका घडये हर एका संदर्भात तुमकां मेळटा, ताची वळख आमकां मेळटा, ताचो अणभव आमकां जाता. पूण जायते फावटी त्या ल्हानशा भुरग्या भाशेन त्या दोतोनी गेल्ल्या भुरग्या भाशेन आमकां जातलें. आमी मिसाक वता, मागणें करता, ह्या जायते फावटी कश्टाक वळख जाता आनी असल्या वेळार आमकां संपूर्ण रितीन आमी देवाक विसरोवन सरचे संदर्भ आसात. थोडे फावटी आमी देवाकच विचारला आसतना तूं खंय आसाय म्हणून. थोडे फावटी आमकां ताचो अणभव कसो जावन आसतलो. थोडे फावटी आमी संवसारान इतले वळख जाल्या आमगी, आमी इतले कामांत मग्न जाल्या आमगी, आमी आनी तो वळ आमकां जेजूची वळ विसरच पडल्या आसतली. तर आज आमी जेजू म्हणटा, म्हाका तूं कोण म्हणटाय. वय खरो अणभव जाल्यार मात्र तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हळ्यार सवाल त्या जाब आमच्या तोंडांतल्यान येतली. पेद्रू तुजो अणभव जालो, सिसांक तुजो अणभव जालो. जेजू जिवंतपणा पर्यंत संपूर्ण रितीन जेजू ते एक जाल्ले, संपूर्ण अणभवान भरिल्ले आनी जेजूच्यो जियेल्या मातनी हेरांक ते दिवंक शकले. तोच अणभव आमकां हर एकल्याक जावं दी. तोच जेजू आमच्या मदें सदांच आसूं दी आनी आमी जेजू वळखून ताची वळख हेरांक दिवंक आमकां आदार मेळोवन दी म्हणून ह्या मिसावळ्या प्रत्येक रितीन मागया. आमेन. उबे रावन आमच्या भावार्थ उसानी आमी करया. सत म्हणटा देवाक स्वर्गदुरा बापाक सगळ्यांनी तुमच्या रस्त्याक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुम्याक पवित्र प्यारे गरबेसमोलो आमकां बरे तांजमलो पॉन्स पितकातले सोसले ताका कुसाद जडलो तो मलान काड केलो तो मल्ल्यान देवलो तिसऱ्या दिसा मल्ल्यान परतून जिवंतलो स्वर्गात सडलो स्वर्ग देवाच्या उजाड बसला थंय तांची आनी मल्ल्याची मुसरी येतलो सतमंतां पोयत्म्याक कतोली पोय सभेक भक्तांचो एकता पदकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवणपण सत्सांचे जिवीत. आमेन. मोगाळ बाबा भयण्यानो, आमी सगळीं ह्या वेळार देव तेंपलांत हांगासर हजर आसा. आमकां हर एकल्याक आमच्यो गरजो आसात, जायती मागणी आमचे लागीं आसात, त्या सवा आमचे लागीं आसात. एक घडीभर सगळीं आमी जेजूच्या हातांत घालून सर्गींचे बापा भेटोवन दिवया, ताचो आदार आनी ताची कृपा मागून घेवया. बापा, पवित्र सभेच्या सरमुखेल्यांनी तुज्या पुताचो खरो अणभव सोडून पवित्र सभेचो वावर आनी सर्गीच्या राजाचें मौल्यां संवसाराच्या सर सुवात्यांनी परगटूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या सर मुखेल्यांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या सर लोकांची उर्बेन सेवा करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणें आयक. सगळ्या संवसाराच्या युवा जाणांनी तांचो भेस मेजून काडूंक तुजी कृपा दी आनी तांणी समाजींत तुज्या पुताचे खरे पाटलावदारे जावन जियेवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणें आयक. सुमेस्त पिडेस्त भाव भयणीक आनी प्रायवतांक प्रत्येक जावन कोरोना पिडेतावन कश्ट जातल्या सर्वांक तांचे कस सोसूंक बोळ दी. तांची सेवा करतल्या सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणें आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवार एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या पुताचो खरो मोग अणभव करून सदांच ताचे साक्षी जावन जियेवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणें आयक. एक घडीभर आमची खासगी मागणी जेजू मुखार दवरून ताचो आदार आमी मागया.
सर्गींच्या बापा व्हरता विश्वासान आनी बवडतान आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरली. आणखी जायती आमची उसारण्यांतली मागणी आसात, आमची खासगी मागणी आसात. ह्या घडये तुज्या मुखार आमी दवरता. तुज्या उदारपणान तांचे तुजे आशिर्वाद घाल. आमकां हर एक तुज्या बेसावांनी बर. आमच्या मागण्याक ते फावो तो प्रतिफळ तूं लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सोपून दिता तुझ्या हातान सोम्या, स्वीकार कर म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एकत्रेक म्हजो आवाज भेटून दिता, सर्वच म्हजें तुका मोगा समर्पिता. गे बापा आमच्यो काणिको, हुंडो आनी वाय तुका भेटोचो. गे बापा आमच्यो काणिको, हुंडो आनी वाय तुका अर्पोचो. म्हज्या बाबीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदविदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेकच्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा एकेस बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीपणान सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमेती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्यामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी सस्नच्छा देवा, सोर काळी आनी सोर तय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणावर सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा सुमेस्तान जिवीत ससनाचें. आपल्या मैमी वंसर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. Poet, 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 दरबारांचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सस्नीक खरडाचे हें रगत, पत्कांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीबरी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूणची खाल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तूं सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुरां रग सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या गिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जेकी वर्गा बराबर तिका प्रितमगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां दिश्ट घाते मेल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवन फोव कर आनी आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अंकवार देवाची मेया संगाती भगेव दोमदूत आनी सोर काळी तुका मांडवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सस्तच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तर पवित्र आत्म्याच्या एकपरा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो दास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सबस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हय बरवशेन उत्तरेंतल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळटी सरपातकांतली सुटय आनी स्वराकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची उणी पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दियान तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवडकी चलयताय सस्तच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मजबूत जाणे एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये समुद्राचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शिळये समुद्राचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शिळये समुद्राचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक ह्या मेजा मदीं हाजर आसावन ती आमी समेस्त सुभागी. सम्या पूण जेवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली.
अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. काणसर्गीचे पोषणात्मी जियेचे दैवीक इणांत आमकां मोगान खावचे दिसोया देणे तुजे. जिविताचो उंडो तुमकां हांव दितां, सासणी जिविताक तुमकां आपयता. घेया कया अमजया सर्गीचे मन्ना कामदादो जया. सोमियाद काणसर्गीचे पोषणात्मी जियेचे दैवीक इणांत आमकां मोगान एकठांवचे दिसोया देणे तुजे. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकुळटीन आमकां दिल्लें जेजूचे मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त तत्म्या भरपूर भलायकी दी आनी सगळें आमचें जिवी तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वसण्यात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. बावात आमचो जोडोन उजवाड आमचो फांकोन दैरान आमी बरोवन परगट्या क्रिस्ता शांती पासोत वारून निती पासो झुजून संतोष सगळ्यान हाडून जावया साक्ष मोगा. जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुर्बेसर आमी आसो जियेशें कर सदां काळ. जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुर्बेसर आमी आसो जियेशें कर सदां काळ. मोगान पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. कृपेने आमकां आमच्या पापाचे पुत्राचे पोत नावी. आमेन.